नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। कुंकळे सावरकट्ट्यार आयिल्ल्या हुंवारान लुकसाण जाल्ले लोक भरपाय मागतात वाडोवन आमदाराच्या घराचेर मोर्चो। आमदार म्हणटा मोर्चा फाटल्यान राजकारण। मोती दोंगरावेल्या बेकायदेशीर घरातल्या फॅमिलीक घरां खाली करूंक दिल्ल्या नोटिशीची मुजत सोंपली। कांय जाण गेले हायकोर्टात। कारवायेक 2 सप्टेंबर मेरेन स्थगिती। म्हजेर विस्वास दवरात, स्वप्नातले गोंय उबे करता, डान्स बार्रांक लायसन दिवचो ना। बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यांचेर कारवाय, मुख्यमंत्री पर्रीकाराचे गोंयकारांक उतर। प्रुडंट आतां पळयात मोबायलाचेर। एंड्रॉयड आशिल्ल्या मोबायलाच्या प्ले स्टोरांत मेळटलो प्रुडंटाचो ॲप फुकट। संवसारभरांतल्या गोंयकारांक मोबायलाचेर पळोवपाक मेळटले गोंय। आनी स्नूकर खेळाक वयर काडपा खातीर गोंय ऑलिंपीक असोसिएशन वावुरतलें। श्रीपाद नायकाचे स्नूकर सिटीचे उक्तावण सुवाळ्यांत उतर। खबरो विस्तारान। कुंकळे सावरकट्ट्यार आयिल्ल्या हुंवाराक लागून लुकसाण जाल्ल्या लोकांक सापूच उणे भरपाय मेळ्ळ्या म्हूण थंयच्या 50 लोकांनी आमदाराच्या घराचेर मोर्चो व्हेलो। लोक भरपाय वाडोवन मागतात। सरकारान मुख्यमंत्री मजत निधींतल्यान आदार करचो म्हूण लोक आमदार राजन नायकाकडच्यान लेखी आश्वासन मागताले। आमदार म्हणटा मोर्चा फाटल्यान राजकारण चल्लां। कोण तरी लोकांक खुबळायता। मुख्यमंत्री निधींतल्यान आदार करपाचें उतर आपूण दिवंक शकना। घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान 2 जुलयाक कुंकळे सावरकट्ट्यार उदक अकस्मात वाडलें। परिस्थिती हुरा भशेन जाता तें पळोवन सुमार 25 जाणांक थंयच्यान सुरक्षीत सुवातीर हालयले। सुमार 70 फामिलीक घरां खाली करची पडली। शेकड्यांनी लोकांच्या घरांनी उदक घुशिल्लें। थंयची पिकावळ काबार जाल्ली। बाळी केपें महामार्ग आनी हेर रस्ते कितलींशींच वरां उदकापोंदा गेल्ले। सरकारान थंयच्या लोकांक नुकसाण भरपाय दिवपाचें उतर दिल्लें। सरकारान दिल्ली लुकसाण भरपाय सापच उणी आसा अशें लोक म्हणटात। शुक्रारा थंयच्या 50 लोकांनी आमदार राजन नायकाच्या घराचेर मोर्चो व्हेलो। लुकसाण भरपाय वाडोवन दिवची अशें लोक मागतात। मुख्यमंत्री रिलीफ फंडांतल्यान मजत करपाचें लेखी उतर दिवचें अशी मागणी लोकांनी केल्या। आमदाराचो निशेध करता आनी पर्रीकर सरकाराचो निशेद करता, कित्याक ते रिस्पॉन्सिबल आसा, गव्हर्मेंट हेका रिस्पॉन्सिबल आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटाक, आनी तेमी करून दिल्यारूच आमी ओगी रावतले, नाजाल्यार आमी हे स्टेप घेतला तो फुडें चड जातलो। ह्या मोर्चा फाटल्यान राजकारण आहा अशें आमदार राजन नायक म्हणटा। तो म्हणटा मुख्यमंत्री फंडांतल्यान आदार करपाचें उतर आपूण दिवंक शकना। आतां हांव सीएमा विचारल्या शिवाय सीएम फंड हांव तांकां बरोवन दिवपाक शकना। तरी सुद्दां ते आयकुपाक तयार ना। आत्तां बरोवन दी म्हणजे ही हट्टीपणां ही फक्त पॉलिटिक्स आहा। थोडी घरांतले लोक आहा तांकां शिकोवन धाडल्या। ती म्हणटा आपल्याली घर मोडपा आसा मुखार, उदक भरिल्लें फुगिल्ली वण्टी, कांय जालें ना अजून भशेन। हें हांकां अशें शिकोवन हाडलें हांकां। तातूंतली काळ पळय 4-4 हजार दिले, तातूंतले अर्द लोक खुशी जाला। कुंकळेच्यान रिपोर्टर प्रतीक परब। मडगांवां मोती दोंगरावेल्या बेकायदेशीर घरांनी रावपी 210 फामिलीक घरां खाली करूंक दिल्ल्या नोटिशीची मुजत आज सोंपता। कोमुनिदाद प्रशासकान ही नोटीस काडिल्ली। लोकांनी घरां खाली केली ना जाल्यार कोमुनिदाद करतली अशें नोटिशींत म्हणिल्लें। हातूंतले कांय जाण तांचे पुनर्वसणुकेचो प्रस्न घेवन हायकोर्टांत गेल्ले। आदोगाद सांगता ते प्रमाण हायकोर्टान 2 सप्टेंबर मेरेन स्थगिती दिल्या। लोकांची पुनर्वसणूक याचिका सध्या हायकोर्टात आसा। मोती दोंगरावेली 210 बेकायदेशीर घरां खाली करपाक हे पयलीं कोमुनिदादीन नोटिशी काडिल्ल्यो। नोटिशीक लोकांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्या उपरांत कोर्टान नैसर्गीक न्याय म्हूण लोकांची बाजू कोमुनिदादीक आयकून घेवंक लायली। मात इतलें करूनय हे लोक कोमुनिदादीक घरां वा बांदकामाचे मालकी हक्क दाखोवपी कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखोवंक शकले ना। ह्या लोकांक घरां खाली करपाक कोमुनिदाद प्रशासनान काडिल्ले नोटिशीची मुजत आयज शुक्रारा सोंपता। मोती दोंगरावेली बेकायदेशीर घरां आनी बांदकामां मोडून सुवात मूळ आशिल्ली तशें करतले अशें नोटिशींत म्हळां। ही लोकवस्ती झोपडपट्टी म्हूण जाहीर जाल्ली आसल्यार तांची पुनर्वसणूक करपाचेर हायकोर्टान सरकाराक विचार करपाक सांगिल्लो। पूण सरकाराच्या रेकॉर्डांत मोती दोंगर ही झोपडपट्टी म्हणून लागिल्ली ना। इतले मजगतीं मोती दोंगरावेले कांय जाण परत हायकोर्टांत गेले। तांच्या आदोगादान दिल्ल्या त्या म्हायती प्रमाण हायकोर्टान 2 सप्टेंबर मेरेन कारवायेचेर स्थगिती दिल्या। हे फामिलीचे पुनर्वसणुकेची याचिका सध्या हायकोर्टात आसा। ताचेर विचार जावचो म्हूण ते मागतात।
सरकारान घरां साल्वार करची म्हूण मोती दोंगरावेले फुडारी सध्या राजकीय हस्तक्षेपाचोय यत्न करतात. मात सरकारान अजून मेरेन तशे कांयच संकेत दिवंक नात. मडगांवच्यान रिपोर्टर समीर भट. म्हजेर विस्वास दवरात, तुमकां तुमचें स्वप्नांतलें गोंय उबें करून दाखयता. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भारताच्या स्वतंत्रताय दिसा गोंयकारांक दिल्लें हें उतर. पोन्न्या सचिवालया कडेन हो स्वतंत्रताय दिसाचो सुवाळो जालो. खंयच्याच परिस्थितींत सरकार डान्स बाराक लायसन दिवचो ना. बेकायदेशीर मायनिंगांत घुस्पल्ल्या लोकांचेर कारवाय जातली. ती प्रक्रियाय सरकारान सुरू केल्या अशेंय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें. पणजे पोन्न्या सचिवालया फुडें जाल्ले मुखेल सुवाळ्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान भारतीय तिरंगो हुबयलो. उपरांत संचलनाची पळोवणी करून तिरंग्याक मानवंदना दिली. आपल्या भाशणान कोयराचो प्रस्न लोकांच्या दारामेरेन उदरगत, रोजगाराच्या प्रस्नांक सरकार सध्या प्राधान्य दितलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. तुमकां दितना हांव सांगपाक सोदतां की तुमी आमचेर विश्वास दवरात. हांव तुमकां तुमच्या सपनांतलें गोंय निर्माण करपाचें उतर दिता. गेल्या कांय दिसांनी आशिल्लो एक विशय मुद्दम लोकांक सांगूंक सोदता की गोंयांत आमी डान्स बार तशेंच परवानगी दिवपाचें ना. न भरिल्ली रॉयल्टी वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसून बेकायदेशीर मायनिंगांत घुस्पल्ल्या लोकांक आनी राज्याच्या आर्थीक स्त्रोताची दुबाडणूक केल्ल्या गुन्यांव नोंद करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा. ह्या भायर कायदेशीर खाण वेवसाय सुरू जावचो म्हणून कायदेशीर प्रक्रिये बरोबरूच कायदेशीर खाणी आयडेंटिफाय करून त्यो नियमीत करपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा. ह्या विशयाचेर बऱ्याच लोकांक आर्थीक अडचणी निर्माण जाल्ल्यो आसा. पण तरी सुद्दां ह्या विशयाचेर भांडवल करून लोकां मदीं असंतोष निर्माण करपी लोकांक मात हे सरकार शिटकावणी दिवंक सोदता की कसल्याच प्रकारच्या आंदोलनाक तरवी हिंसाचार निर्माण करपाक आनी कायदो हातांत घेवपाक हें सरकार दिवचें ना. प्रोस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स ह्यो पर्यटनाचें नांव इबाबार लागला आनी म्हजें सरकार गोंयसान ह्यो आपत्ती धवरान घालपा खातीर कटिबद्ध आसतलें हें हांव सांगूंक सोदतां. गोंय पुलिसेचे DIG OP मिश्रा हांकां मुख्यमंत्र्यान राष्ट्रपती पदक भेटयलें. स्वतंत्रताय दिसाचे हे भाशणान मुख्यमंत्र्यान डान्स बाराचो विशय काडलो, मात कसिनोचेर ब्र काडले ना. पोन्न्या सचिवालया मुखार मांडवीचे देगेर जाल्ले हे सुवाळ्या म्हऱ्यानच मांडवीतले कसिनोय साक्षीदार आशिल्ले. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर. प्रुडंट आतां तुमच्या मोबायलाचेर पावलां. एंड्रॉयड आशिल्ल्या फोनाच्या प्ले स्टोरांत प्रुडंटाचें ऍप्लिकेशन आसा. हें ऍप्लिकेशन डावनलोड केल्यार तुमकां गोंयच्यो ताज्यो घडामोडी खंयच्याय वेळार आनी खंयच्याय सुवातेर मोबायल फोनाचेर पळोवपाक मेळटल्यो. अशा मोबायल प्लॅटफॉर्माचेर वचपी प्रुडंट हें गोंयांतलें पयलें प्रसार माध्यम. हें ऍप्लिकेशन फुकट आसा. पयल्याच दिसा 600 वयर लोकांनी तें डावनलोड केलें आनी ताका 5 स्टारां पैकी 4.7 स्टार दिले. आतां प्रुडंट तुमकां तुमच्या फोनाचेर मेळटलो. गोंयांतल्यो घडामोडी तुमकां मोबायला वयल्यान कळटल्यो. प्रुडंटाची कोंकणी आनी इंग्लीश खबराचित्र तुमकां मोबायला वयल्यान पळोवंक मेळटल्यो. तशेंच जस्ट इमॅजिन, माणका मोतियां, अंतरिक्ष अप अप अँड अवे आनी हेर प्रुडंटा वयले तुमचे आवडटे प्रोग्राम तुमकां पळोवंक मेळटले. पूण ह्या खातीर तुमच्या कडेन एंड्रॉयड आशिल्लो फोन आसूंक जाय. फक्त एंड्रॉयडाच्या प्ले स्टोरान प्रुडंटाचें ऍप्लिकेशन आसा. तुमकां हें प्रुडंटाचें ऍप्लिकेशन डावनलोड करचें पडटलें. हें ऍप्लिकेशन डावनलोड करप सामकें सोंपें. तुमच्या एंड्रॉयड फोनाच्या प्ले स्टोरान वचात. सर्चान प्रुडंट म्हणून टायप करात. उपरांत प्रुडंटाच्या ऍप्लिकेशनाचेर क्लिक करात. थंय तुमकां इन्स्टॉल ऑप्शन येतलें. ताचेर क्लिक करात आनी हें ऍप्लिकेशन तुमच्या फोनार डावनलोड जातलें. हें ऍप्लिकेशन फुकट आसा. हें ऍप्लिकेशन प्ले स्टोरान घालून 24 वरां लेगीत जावना आनी 600 परस चड लोकांनी हें ऍप डावनलोड केलां. इतलेंच न्ही तर ह्या ऍपाक 5 4.7 रेटींग मेळ्ळ्या. तशेंच ह्या ऍपाक लोकांनी उपाट प्रतिसाद दिला. कितल्याशाच जाणांनी प्ले स्टोरान कमेंट्सय केल्यात. पळयात कांय जाणांचे कमेंट्स. विरू नायकाचो कमेंट: बरी गजाल, गोंयकारा खातीर बरी खबर आनी अभिमानाची गजाल. क्लिंटन ब्रागांजा म्हणटा: ह्या ऍप्लिकेशनाची कितल्याशाच दिसा सावन वाट पळयतालो. प्रुडंटान म्हाजो दीस केलो. अंकिता आरोलकार म्हणटा: बेस बरें ऍप.
पुराय देशांतल्या गोंयकारांक हे म्हायती दिवपी ॲप मेळटलें. आत्माराम देशपांडे म्हणटा, सुपर, संवसारभर रावपी गोंयकारांक ह्या ॲपाची गरज आसली. प्रुडंटान मोबायल ॲप्लिकेशन सुरू केल्ल्यान फेसबुकाचेरय कितल्याशाच जाणांनी प्रुडंटाक परबी दिली. तातूंतल्या कांय जाणांनी सुचोवण्यो केल्या. युगांक नायक, योगेश प्रभुगांवकार, मंगलदास भटान फेसबुकाचेर प्रुडंटाक परबी दिली. ह्या ॲप्लिकेशनाचेर टेक्स्ट पद्दतीन गोंयची म्हायती दिवपाची मागणी खुबश्या जाणांनी केल्या. प्रुडंट फुडल्या 8 दिसां भितर ही मागणी पुराय करपाचो यत्न करतले. हे ॲप्लिकेशन तुमी प्रुडंटाच्या वेबसायटी वयल्यान डावनलोड करूं शकता. हे ॲप्लिकेशन गोंयकार भुरग्यान तयार केला. पराग शेटगांवकरान हे ॲप्लिकेशन प्रुडंटा खातीर तयार केला. आनी अशें मागीर ॲप केलें जेका आमी तुमचे एंड्रॉयड फोनाचेर फूल प्रुडंट मिडियाचो डेटा इन्क्लुडींग न्यूज, तुमचे प्रोग्राम्स म्हण सगळे प्रोग्राम्स तुका फूल एट युअर फिंगर टीप मेळटले. जस्ट 1 क्लिक आनी तुमकां फूल डिटेल्स फूल तुमचे एंड्रॉयड फोनाचेर मेळटले. ह्या ॲप्लिकेशनाचो सगळ्यांनी वापर करचो अशें आव्हान प्रुडंट करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.